पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या जन्मदिसा निमतान तशेंच मोदीजीक 7 ऑक्टोबराक देशाच्या राजकारणात 20 वर्सां पुराय जातात। त्या खातीर गोंय भाजपान 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर मेरेन राज्यात विविध कार्यावळी आयोजित केल्या। तशेंच 20 सप्टेंबराच्या राज्यात परत एक फावट भाजप दौरे सुरू करतले म्हण गोंय भाजप पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद शेट हांणी माहिती दिल्या। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 17 तारखेर नरेंद्र मोदीजींचो वाढदिवस 25 सप्टेंबर 2021 ह्या दिसा आमच्या भारतीय जनता पार्टी जनसंघाचे आदले सरचिटणीस आमचे पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी हांची 25 तारीख जयंती आसा। 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा गांधी जयंती आणि 7 ऑक्टोबर ह्या दिसा नरेंद्र मोदीजी इलेक्टरल पॉलिटिक्स पंतप्रधान मुख्यमंत्री म्हणून 20 वर्सां पूर्ण जातात आणि ह्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रमाचे आयोजन प्रदेश म्हणून आम्ही केल्ले आसा। आतांच आमी आमच्या सगळे मंडळाचे अध्यक्ष स्टेट ऑफिस बेरर आणि पार्टीची कोर टीम पार्टीचे आमचे प्रभारी मंडळाचे हांच्या बरोबर आमी आतां व्हर्च्युअली उलयले, कारण आमी सगळीच कडेन मोठ्या प्रमाणात गोंया भितर गणेश चतुर्थी असल्या कारणान बरेचसो एक्चुअली हे प्रिपेरेशन आमकां करपाक तसो वेळूय मेळुना आनी ताका लागून पर्सनली न उलयता व्हर्च्युअली आमी तांचे कडेन उलयले आनी ताका लागून हे सगळे कार्यक्रम जे आसात ह्या कार्यक्रमाचे एक्टिविटीज हे फुडें वचपाक लागून आमी गोंयची एक कमिटी फॉर्म केल्ली आसा आणि ह्या कमिटीचे त्या संपूर्ण कार्यक्रमाचे सेवा और समर्पण अभियान अशें हें नांव आसा। 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजी हांची 25 तारीख जयंती आसा आणि ताका लागून आमी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा आमच्या कार्यकर्त्यांक की तांचो कार्यक्रम जो आसा फोटो पुजनाचो कार्यक्रम हो प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रत्येक बुथाचेर जावचो। बुथाचेर शक्य नासत जाल्यार कांय मतदारसंघा भितर आमच्या शक्ती केंद्राचेर जावचो आणि ताका लागून तो एक कार्यक्रम जातलो। त्याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक मतदारसंघात 1 किंवा 2 जाग्यांचेर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींचे जे कार्य आसा ह्या कार्या संदर्भातली माहिती एखादो वक्तो जो आसा तो कोण तरी वक्तो थंय व्हरपाचो आणि तो वक्त्याचें भाशण कार्यकर्त्या समोर करपाचें अशा पद्धतीचें प्लॅनिंग आमी केल्लें आसा। तितून आमी सादारण एक 20 तारखे नंतर करपाचें आसात। ताचे 1-2 दिसां भितर आमी परत एकदा तेजें शेड्यूल तयार करतले आनी तुमच्या समोर परत येतले आनी ताका लागून परत आमी तोय कार्यक्रम आमचो चालू आसलो। पॅरलली हे कार्यक्रम म्हणून आमचे टीम ज्यो आसा ते डिसेंट्रलायज टीम काम करत आसा। हे सगळे येदो व्हडलो कार्यक्रम त्यामुळे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हज्यार जबाबदारी अशें कांय ना, सगळें कॉर्डिनेशन वेगवेगळी टीम करता आनी त्यामुळे आमचे कडेन डिविजन ऑफ वर्क आसा, एकटोच सगळो करना। मेळपाकूय आमकां सगळ्यांक एकठांय जायना, वेगवेगळ्या लोकांक मेळटा तेंचे एकटोच येतकच एकट्याकूच सगळें मेळटा। आमचें तशें ना, आमी सगळे डिसेंट्रलायज आनी ओपन। या कार्यक्रमात कार्यक्रम आम्ही सगळे SOP पाळूनच करतात। हातून जे कार्यक्रम तुझे पळय बारीक कार्यक्रम हे हातून क्लिननेस हे सगळे हेल्थाच्या दृश्टीने एक अत्यंत एनवायरमेंट कार्यक्रम सुद्धा कितें केल्यात मोदीजींच्या आमच्या सरकार एक कशें आसा आमचो बर्थडे म्हणजे पार्टी ना म्हणजे सेलिब्रेशन म्हणजे कशें लोकांक मदत करप हो सेलिब्रेशन। आता एखादो क्लिननेस ड्रायव्ह करपाक गेलो थंय SOPचे थंय आतां समजा कचरो काडलो ही बरी गोष्ट आसा न्ही, झाड लायलें ही बरी गोष्ट आसा न्ही, अशेंच कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कॅम्प फुकट मेडिकल चेकअप कॅम्प म्हणजे कितले बरे कार्यक्रम। आर्टिकल बरोवप पत्र बरोवन धाडप आमकां पंतप्रधानाक की तुमचें कार्य जें आसा बरें कार्य केल्लें आसा, आमकां हे गोश्टी तुमचे बरे मान्य जाले अशें कार्यक्रम आसा। त्यामुळे SOPचो प्रश्न SOP पालन करूनच सगळें करपाक जाय।